सरकार मीन धन्यांच्या हातातले बावले जाल्यात देखून मीन कंपनीचे लाड जातात असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांणी केला। गांव काबार करपी मायनी नाकाच अशी फेरमागणी तांणी केली। मायनिंगा विरोधात संघटीतपणान लढो दिवपाचो निर्णय लेगीत मुळगांवां जाल्ले मायनिंग विरोधी बसकेत घेतलो। थंयसर त्याचे 400 कोटी रुपया दिल्यात म्हणून सरकाराक, म्हणजे मोदीक न खाऊंगा न खाणे दूंगा, न खाऊंगा न खाणे दूंगा अशो घोषणा करणाऱ्या मोदीक 400 कोटी रुपया वेदांतान दिल्या। आता परिणाम असो जाता, हांव आतां थंय पिटिशनर असल्या कारणा खातीर हांवें हें उलोवप काय ना हो म्हाज्या समोरचो प्रश्न आसा, पण ब्रीच जावंक शकता तो। थंय आता आमची केस वर्स जावन गेले। आता डेट दिल्या जुलय म्हयन्यात। जुलय गरज कितें? आमी पुरावो दिला, सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या तो पुरावो दिला। सुप्रीम कोर्टान सांगला त्या आपल्या ऑर्डरीन नो मायन इन द वॉटर बॉडीज। ह्या सगळ्या पासून भितर 13 तळी आसात, 13 तळी, म्हणजे ह्या भितर तुजी मायन चलता आनी सुप्रीम कोर्ट सांगता कितें नो मायन इन द वॉटर बॉडीज, म्हणजे तुम्ही एनजीटीन ती ताबडतोब बंद करपाक जाय आसा, पण ते केली आसा। 1 किलोमीटर भायर जर त्या तुमच्या ह्या तळ्या कडल्यान जर जे व्हडले तळे आसा त्याच्या कडल्यान 1 किलोमीटर भायर गेलो जाल्यार ती मायन खंय पावतली? सोंपली न्हू, सोंपली। म्हणजे प्रश्न कसो आसा, तूं असो जेवपाक गावना जाल्यार अशें जेवप, म्हाजें म्हणणें अशें। तो कायद्याचो आधार घेवपाचो आमी आतां, पण तुमी मातशें फाटल्यान लक्ष पडटलें, ही जी 5 गांवांक त्रास करणारी मायन आसा ती बंद केली। सादी गजाल, तुजी सगळी प्रॉपर्टी तूं कोणाक दिलो तूं दिवं नाका, आमकां तशें ना, देणें ना घेणें, तूं फक्त इतकेंच कर, 5 गांवांची वाट लायणारी तुजी मायन जी आसा वेदांता तीच बंद कर आनी सांग लोकांक, ह्या सगळ्या लोकांक शिरगांव, मुळगांव, त्याच्या नंतर धबधब्याचेर मया अशा सगळ्यांक तांकां सांग, बाबारो आतां म्हाका कोण ना, त्यामुळे ही मायन हांव चलोवचो ना, हांव ती तुमच्या खातीर सोडटा अशें सांगचें तेणी। म्हणजे काम सोंपलें, सोंपें काम। मागीर लोकांक बसपाची गरज ना, झगडपाची गरज ना, कलेक्टरा कडेन ऑफिसार वचपाची गरज ना, वयर मायनीन वचून वत खावपाची गरज ना, कसलीच गरज ना, इतकेंच सांग न्हू। उलोवया ते जे पळय तेंच्यांनी फॅक्ट्स दिल्यात, जे तेंच्यांनी बरोवन आतां लिस्ट डीट केला तेजेर उलोवंक जाय आमी। तेंच्यांनी कितें केलां आनी ते थंयसर कितें करतात, आनी ते इलिगल तितून दिला बरोवन तितून कितें करिना हें पळोवया आनी आमी तेंचे कडेन जोडलेला। आमी बी थंयसर तेंचो तसोच हें केला। आतां पळोवंक वचत जाल्यार हडवलपाल गांवांनी अशी परिस्थिती केल्या, आमचे जे लोक कोण आपले सगळे बायलेचे हेजे तेजे भांगर काडून टिप्परी विकत्यो घेतल्यो, कारण तांकां टिप्पर बँकेक कोणूच दिना, कित्याक हे फटींग लोक म्हणटात टिप्पर मावले म्हटल्यार। सद्याची परिस्थिती अशी आहा, तेंच्यांनी आपली भांगरां थंयसर दवरली आनी टिप्परी घेतली आनी आतां वयर थंय जोडटा 1000 आमकां मेळना म्हणून। बरी परिस्थिती आसा। आनी हो फोमेंटो कंपनी म्हणून थंय असो रडयता की लोकांक थंय दुख्खाच्यो झरी व्हांवतात सद्या, आनी झग मारली आनी ह्या मायनींग कंपनीक आमी परमिशन दिली। तेन्ना जर डिनाय केल्ली आनी म्हाजें जर आयकलें जाल्यार बरें जातलें आसलें, आनी सगळे जाण म्हाका सांगतात